गीत घेवया पेज 7 A14 हे मोच्या उगडासाक कोरात. हे मोच्या उगडासाक कोरात, ही जेसूची आज्ञा मानून बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचो मोग, जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्यांची कृपा तुमचे सगळे आसूं. तुमची सगळे आसूं. आज आमी खास करून कॅन्सर पिडेन वळवळताल्या पासत मागुया. कुडीन कितले तांकां त्रास जातात ताचे परस चड मतीन तांकां त्रास जातात. देव तांकां हात लाव आनी ताची कुशी वय जाल्यार तांकां बरी करूं म्हणून आमी मागुया. आनी ह्या मिसान वांटो घेवचे पयलीं देवा मुखार आनी एकामेका मुखार आमची पातकां वळखून आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंशदान सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर. मागुया. सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळ्याचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फाव जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुळटीन सर आमची पातकां बगस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अमितायच्या पुता जोनसाच्या कानार अशें सादलें. उठ आनी निनिवे त्या व्हडल्या शारांत वच आनी ताचें खोटेपण म्हजेशी पावलां म्हूण तांकां साद घाल. सांग, सर्वेस्परा मुखावेलो पयस सरूंक जोनसान तार्सिसाक पळून वचूंक चिंतलें. तो झोपाक देंवून गेलो आनी थंय ताका तार्सिसाक वचपाचें एक तारू मेळ्ळें. सर्वेस्परा मुखावेलो पयस सरून वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करून ताचे बरोबर तार्सिसाक वचूंक तो तारवार चडलो. पूण सर्वेस्परान दर्यांत कोर वारो सुटोसो केलो आनी तुफान इतलें व्हड जालें की तारू फुटोशें दिसतालें. तारवटी भियेले आनी जण एकल्यान आपल्या देवाक उलो मारलो आनी तारवाचो भार उणो करूंक तांणी आपलो माल दर्यांत उडयलो.
जोनास सोकला तारवाच्या तोलान गेलोलो आनी थंय आड पडून न्हिदेन बोरमेतालो. ताचेशी येवन कोपितान म्हणलें, तूं न्हिदून आसाय तें कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार. घडये तो आमचो उगडास करीत आनी आमकां वाचोयत. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, हें वायट आमचेर उपरासूंक गुन्यांवकार कोण तो पळोवंक सोरती घालुया. म्हणटच तांणी सोरती घाल्यो आनी सोत जोनासाक पडली. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, तुजो धंदो कितें? खंय थावन आयलाय तूं? तुजो गांव खंय आनी तूं खंयच्या लोकांतलो? हें सगलें आमकां सांग. ताणें जबाब दिलो, हांव एक हिब्रू, दोर्या आनी प्रितूम रोचल्यान त्या सर्वेस्पराक सर्गीच्या देवाक हांव बोसतां. हें आयकून तारवटी भिरांतीन कांपले आनी तांणी म्हणलें, तर तुवें कितें केलांय? तो सर्वेस्पराच्या हातांतलो सुटूंक सोदतालो म्हूण तांकां कळ्ळें, कित्याक ताणेंच तांकां अशें सांगलोलें. तेन्ना तांणी म्हणलें, दोर्या आमकां तोंड जावंक आमी तुका कितें करचें? कारण दोर्या ओदीक आनी ओदीक उचांबोल जातलो. ताणें जबाब दिलो, म्हाका धरात आनी दोर्यांत उडयात. आनी तेन्ना दोर्याक तुमकां तोंड जातलो. कित्याक म्हज्याच गुन्यांवांक लागून तुमचेर हें मोड उपरासलां शें म्हाका दिसता. तोडीक पावूंक तांडेल्यांनी बार घेवन ताणलें, पूण सगलें निर्फूल, कित्याक दोर्या तांकां ओदीकूच उचांबोल जातालो. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा, ह्या मनशाचो प्राण काडून आमी मरूंक निर्मू नाका. ह्या निरपराधी रक्ताचे गुन्यांवकार आमकां करूं नाका. कित्याक तुका बरें दिसलां तशें तुवें केलांय. आनी जोनासाक धरून तांणी दोर्यांत उडयलो आनी दोर्या नव्यान तोंड जालो. हें पळोवन ते सर्वेस्पराक भियेले आनी ताका एक योद्न भेटयलो आनी आंगवण्यो केल्यो. जोनासाक गिलूंक सर्वेस्परान एक बोव व्हड मासली तयार केल्ली आनी जोनास 3 दीस आनी 3 राती ते मासलीच्या पोटांत उरलो. सर्वेस्पर मासले कडेन उलयलो आनी मासलेन जोनासाक पोटांतलो वेलेर ओंकलो. देवाचें उतोरें. देवाची बडकाय. आमचो जबाब जातलो, म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. म्हणुया, म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलो. म्हज्या दोलदीरपणांत थावन हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हाका जाप दिली. नरकाच्या पोटांत हांव आसलो, थंय थावन हांवें उलो मारलो आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलो. जबाब, म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. तुवेंनूच म्हाका खोंडांत दोर्याच्या पोटांत शेवटिलोय. म्हजे भोंवतणी उदकाचो लोट, तुजी ओसाड, तुजी लारां म्हजे वयर वेताली तशी वेताली. जबाब, म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. आनी हांव अशें म्हणटालो, तुज्या दोल्या मुखावेलो तुवें म्हाका काडून उडयलोय. कसो आतां हांव नव्यान तुज्या पवित्र मंदिराचेर दोले घालूंक पावतलो? जबाब,
म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. भितरले भितर जेन्ना म्हजो जीव विरून वेतालो तेन्ना सर्वेस्पराचो म्हाका उगडास जालो आनी तुज्या पवित्र मंदिरान तुजेशी जोडून गेले म्हजें मागणें. जबाब: म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Soy सर्वेस्परा, Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूक कसाक लावंक एका धर्मशास्त्रान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडतलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृद्धींत कितें बरयलेलें आसा थंय तूं कितें वाचताय? ताणें प्रतिपाळून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बळान आनी सगळ्या तुज्या मनान तुज्या धन्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलो, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडतलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो प्रतिपाळ केलो, कोण एक मनीस जेरिक्याक वचूंक जेरुजल्या थावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां नागवणेच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलें काडून घेवन ताका घाय पडसर मार घालो आनी ताका अर्दो मेल्लोसो सांडून ते पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो याजक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरून फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामारियेकार तेवशिल्यान वेताना ताचे सरशीं पावलो आनी ताका पळोवन ताचे ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एके खाणावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय अगळो खर्च तुका जाय जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोराच्या हातांत सांपडलेलाचो पेलो म्हूण दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताचे थंय दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. आयचें पयलें वाचप जोना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. पूण बायबलाचे जाणकार आमकां सांगतात, जोना म्हणल्यार नांवाचो प्रवादी नासलो. ती एक फकत काणी, पूण ते काणयेंतल्यान जायतें कितें आमकां शिकूंक मेळटा.
निनेवेचो लोक पातकी जिबी जियेतालो आनी तो लोक जुदेव नासलो, दुसऱ्या धर्माचो, पूण देवाक सगळो लोक आपणाचोच देखून देव चिंता. आपूण आतां एका प्रवाद्याक थंय धाडटा आनी जॉनाक तो थंय वच म्हणटा, पूण जॉना थंय वचूंक तयार ना, कित्याक तो जुदेव. ताका दिसता निनेवेचो लोक जुदेव न्हय, तो म्हजो लोक न्हय, तांकां देवाची ख्यास्त पडूं, हांव कित्याक वचूं. देखून तो देवान सांगलोलें करचे परस तो तारवाचेर चडून तार्शीस म्हणल्यार अनेका शाराक वचूंक सोदता आनी देवान ताका शिक्षा लायली. वादळ उठलें, तारू बुडताशें जालें आनी तेन्ना तारवार आसल्या मनशांनी म्हणलें आमचे भितरल्या कोणाक एकट्याक लागून दर्या इतलो उचांबळ जाला. तांणी सोर्त घाली, सोर्त जॉनासाचेर पडली आनी जॉनाक तांणी विचारलें तूं कोण. ताणें सगळें सच सांगलें. मागीर तांणी विचारलें आतां आमी तुका कितें करूं. तो म्हणटा तुमी काडून म्हाका दर्यांत उडया, कित्याक म्हज्या पातकाक लागून तुमकां ख्यास्त नाका. ते ताका दर्यांत उडयतात. पूण देव इतलो काकूळदार, जॉना दर्यांत बुडून मरता आसलो, एका मासो येता आनी जॉनाक गिळटा आनी मागीर येवन तडीर येवन ताका वंगता आनी जॉनाचो जीव वाटवता. देव आमचे सवय अशेंच करता. जायते फावटी आमी बारीक चिंतपाची मनशां, चड करून गोंयांत आमचें चिंतप एकदम बारीक बारीक. गोंय आनी गोंया भायर आमकां संवसार दिसना. आमचें उलोवपूच तशें एकदम बारीक चिंतपाचें, गोंय गोंयकार इतलेंच आमचें चिंतप. पूण आयचें वाचप आमकां जागयता सगळीं देवाची भुरगीं, देवाक मोगाची, कोणाचोच नाश जाल्लो देवाक नाका, जुदेवांचोय नाका आनी जुदेव न्हय आसल्या लोकांचोय नाका. देखून तो तांकां वाटोवंक सोदता. हें लिसांव आमकां पयलें वाचप सांगता. हेंच लिसांव आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपान मेळटा. एकटो शास्त्री जेजूची परिक्षा करूंक विचारता, सासणाचें जिबीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय. जेजू म्हणटा धर्मग्रंथांत कितें बरयल्लें आसा. तो सांगता देवाचो मोग कर आनी पेल्याचो कर. जेजू म्हणटा तें तूं कर. पूण तो फुडें विचारता म्हजो पेलो कोण. आनी तेन्ना जेजू ताका ती वपार सांगता. ती वपार आमी कितलेशेच फावटी आयकलां आसतली. जेरुजलेमांत थावन जेरिकोक एकटो मनीस वेतालो. एक सुरी वाट वचूंक नाका आसलें त्या वेळार, पूण तो एकटोच गेलो. चोरांनी ताका धरलो, ताचे कडेन आसलें सगळें काडून घेतलें, ताका बरेच मार घाले आनी अर्दो मेल्लो सोतो जालो, ताका थंय सोडून ते गेले. तेच वाटेन जुदेवाचो एकटो पाद्री वेता. ताका पळयता पूण पळयनासल्या भाशेन कुशीन वेता. ताचे उपरांत एकटो लेवीत म्हणजे पाद्रीक सिनेगॉगांत वा मंदिरांत आदार करपी, जशें आमचे साक्रिस्तांव आसता तशें. तोय येता तेच वाटेन त्या पडलेल्या मनशाक पळयता आनी वेता. आतां पडलेलो मनीस कोण. जुदेव. पाद्री जुदेव, लेवीत जुदेव, पूण ते पावनान. आनी थोड्या वेळान ते वाटेन एकटो सामारेकार येता. तो जुदेव न्हय. तो पळयता आनी चुरचुरता. आपणा कडेन जो सोरो आसलो तो ताचेर वतून तो ताचे घाय बांदता, आपल्या गाडवाचेर ताका न्हिदयता आनी एके खाणावळींत व्हरून थंय ताका दवरता. एक रात थंय रावता आनी दुसऱ्या दिसा खाणावळीकाराक 2 दिनार दिवन म्हणटा कितें चड खर्च लागलो जाल्यार हांव फाटीं येतना तुका दितां. आनी मागीर जेजू त्या शास्त्र्याक विचारता ह्या तेगा मदलो कोण ताका पेलो जालो. आनी तो म्हणटा जाणें ताका आदार केलो तो. आनी जेजू म्हणटा तूंय तशेंच कर. पळय आतां रस्त्यार वेतना केन्ना एक्सिडेंट जाता. आमचो लोक आतां कितें करता, सगळेच क्रिस्तांवच म्हणून न्हय, विडियो काडूंक बसतात. विडियो, आरे बाबा थंय कोणाचें एक्सिडेंट जाला, वॅन आपय न्ही, 108 फोन मार, वॅन येतलें व्हरतलें, नाजाल्यार तूं कितें तरी करून ताका व्हर न्हय. ना, विडियो केले आनी कोणाक धाडले. बाबा त्या विडियोचो त्या मनशाक कितें फायदो आसा. वा केन्ना केन्ना आमी म्हणटा म्हाका कित्याक पडलां.
कोण काय पडला आसता म्हाका कित्याक म्हाका पडूंक जाय कोण गरजे आका ताका सांपडला ताका हांवें पावूंक जाय फाल्यां म्हाका तशें जावं येता न्हू आनी म्हाका तशें जाल्यार म्हाका कोण पावतलो हांगा धर्म जात कात गांव लागना आनी हें सत आमी क्रिस्तांव म्हणटल्यांनी समजून घेवंक जाय आमी सगळीं एक आमी सगळीं जेजूची हें आमकां बांदून हाडटा आमचो गांव न्हय आमची भास न्हय आमच्या कातीचो रंग न्हय आमचें शिकप न्हय आमची गिरेस्तकाय न्हय हांगासर त्या इगर्जेन इतलीं जाणां आसा आमचो संबंद कितें हांव तुमचो कोण हांव तुमचो सयरो न्हय तुमी म्हजी सोयरी न्हय हांगा आसली तुमी एकामेका सोयरी न्हय पूण आमकां एक सुतान बांदून हाडटा आमी सगळीं जेजूची आमचो भावार्थ जेजूचेर आसा देखून आमी एकामेकाक भाव भयणी हें चिंतप चड आनी चड ह्या दिसांनी गरजेचें कित्याक आतां दिसान दीस आमचे थंय स्वार्थ वाडत चल्ला आमच्या कुटुंबांनी पळया आतां हे मोबायल आयिल्ल्याक दर एकटो मोबायल घेवन बसलात एकामेका उलयनात घरचींच मनशां एकामेका लागीं आतां उलोवपूणय जालां सगळीं मोबायलाचेर बसलां जेवतनाय मोबायल मिसाक येतनाय मोबायल मागणें करतनाय मोबायल सगळेच कडेन मोबायल 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 जाला आमचे मोबायल वायट न्हय पूण मनशांचो सांगात आमकां गरजेचो फाल्यां म्हाका एक्सिडेंट जाल्यार मोबायल म्हाका पावचो ना मोबायल म्हाका हॉस्पिटलाक व्हरचो ना म्हाका मनशांची गरज आसा देखून आमी मनशांचो मोग करूंक शिकुया आनी सगळीं आमची भाव भयणी हें चिंतप दिसान दीस आमचे भितर वाडोवया. आमी गीत घेवया C43 पेज नंबर 46 वेदीचेर उल्या सोबे. म्हज्या भाव भयणीनो आमचें बलिदान सर पदवेधरा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समारंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधरा आनी शासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बावर्तान ताचें पुनर्जिवनपण प्रगटता तीर बरवशान ताच्या मैमेवंत येण्या खात्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवन पडावणे, तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आनी सिम्याव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सरुकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. सर्वांक आमची भाव भयणी म्हूण वळखूंक आमकां देवाचे कृपेची गरज आसा. ती कृपा आमकां लाभूंक जेजून शिकयलेले मागणें आतां आमी भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमच्या बारीक चिंतपांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक त्रासोकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणांच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका तुजे एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती
सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एकाच उतरान भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. One of the sisters, please come. आमी गीत घेवया. D15, पेज नंबर 55. जेसू म्हाका तुजी गरज. जेसू म्हाका तुजी गरज. सुखे सोमेक सोशे उदो. उज्या दिव्या दया करून तुमचे दोळे धांपून घेयात. जेजू आमचो सोडवणार, आमचो सोमी आमच्या काळजांनी आयलोलो आसा. ताका आमी आर्गां दिवया, वाखाणुया. जेजून म्हणलां, देवाचो मोग कर आनी तूं तुजो मोग करताय तसोच पेल्याचो कर. तर आमी जात, कात, धर्म, रंग कितेंच पळयनासतना जीं कोण आकांताक सांपडल्यांत, जांकां आमची गरज आसा, तांचे गरजे आकांताक पावूंक कृपा आनी बळ दी म्हणून जेजू लागीं मागुया. एकूच उंडो आसा देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत आनी एकाच पात्रांत वांटो घेता. मागुया. सर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या साक्रामेंता वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरों आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. सगळीं आमची भाव भयणी हेंची तोप घेवन जेजूचे शांतीन आतां आमी वचुया. देवाचें वडकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा,
जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुमच्या इंतेसांव पासत मागात. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सभे बापाक वाखणटा. आमेन. तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. आमी गीत घेवया F17 पेज नंबर 93 पवित्र बॅग मिसाची. Psalm